नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. कला अकादमीच्या बांदकामाविषयी आरोपात तथ्य उस्तूंक 3 वांगडी तंत्रीक समिती नेमची. दक्षता खात्याची सरकाराक चौकशीची शिफारस. कागाळींनी प्राथमिक तथ्य. उपद्रवी पीएफआयचेर परत धाडी. दिल्ली शाहीनबाग 30 जाणांक उखल्ले. आसाम यूपी धरून 11 राज्यांनी एकूण 200 मायज ताब्यात. बंदीची चिन्हां गोंयांत एटीएसान उखल्ले. 25 मायज बांगलादेशी. लंपी व्हायरस गोंयांत पावलो. 8 गोरवांक बादलो. 15 दुबावीत. खात्याचो संचालक म्हणटा गोरवां भायल्यान हाडिल्ली. चड केशी फोंड्या. वाशिनांची मोहीम 4थ्या दीस सुरू. सुप्रीम कोर्टाच्या संविधानीक खंडपीठाच्यो सुनावण्यो लायव्ह. 10% EWS कोर्टाचेर निकाल राखलो. शिंदे सेनेक सुप्रीम कोर्टान जैत. शिवसेना कोणाची थारायतलो वेंचणूक आयोग. आयतारा सावन केरी चेकपोस्टार कर्नाटकांतल्यान येवपी ट्रक हुंकळ्ळे. आज फायन मारून सोडले. चोरला रस्त्याच्या कामाक 19 मार्च मेरेन हेवी गाडयांक बंदी. गोंयच्या ऑर्देविशयी कर्नाटक पुलिसांक खबरूच ना. रस्त्यार ऑयल खोल्ले ते कुणय गेट मेरेन कितलेशेच जाण आडवे. ट्रकान पातळायली ऑयल. पुलिसांचो माती घालून तात्पुरतो उपाय. पावस पडल्यार नाक मारपाची परिस्थिती. तोरशा पेडण्यां किलर झोन कंटेनर मोटारीच्या एक्सिडेंटान बायल भुरग्याक आगताक मरण. बापूय क्रिटिकल. हायवे अधिकारी बेजबाबदार. लोक फुर्योज. आणि 46 स्क्वेअर किलोमीटर वाठार खासगी रान म्हणून अधिसूचित करपाचो राना खात्याचो आदेश. 6 पक्षकारांचे सर्वे नंबर कुशीक दवरून बाकीची रानां जातली अधिसूचित. खबरो विस्तारान. कला अकादमीच्या कामाविशयी आरोपांनी तथ्य उसूंक 3 वांगडी खासा तंत्रीक टीम नेमून चौकशी करची म्हणून दक्षता खात्याची सरकाराक शिफारस. तंत्रीक आणि प्रशासकी नजरेन चौकशी जाय म्हणून विजिलन्साची सुचोवणी. फायल सरकाराक धाडटना त्या 3 वांगडी समितींची नांवांय सुचयल्यात. 2 जाणांनी केल्ल्या कागाळीत खात्याक तथ्य दिसलां. कला अकादमीचे 49 कोटी मोडून चालू केल्ल्या रिनोव्हेशनाचे काम दितना CWDन मॅन्युअल फॉलो केले ना. टेंडर नासतना कॅबिनेटान कंत्राटदार थेट नॉमिनेट केल्ले म्हूण आरोप. सगळे कायद्याक धरून केला म्हूण कला संस्कृती मंत्री गोविंदाचो दावो. ताचेर सुदीप तामणकार आणि अविनाश तावारिसान वेगवेगळ्यो कागाळी दक्षता खात्याकडेन केल्ल्यो. दक्षता खात्याक कागाळींनी प्राथमीक तथ्य दिसला. दक्षता खात्याकडे 2 कागाळी आयल्यात. विजिलन्साक कागाळींनी प्राथमीक तथ्य दिसता. दक्षता खात्याचो टेक्निकल विभाग बंद आसा. 3 वांगडी समिती नेमून चौकशी करची म्हूण सुचोवणी. इंजिनियरिंग कॉलेजीचो डॉक्टर KG गुप्ता आर्किटेक्चर कॉलेजीच्या प्रोफेसराचे नाव विजिलन्सान सुचयला. GSIDCचो सरवेवस्थापक संदीप चोडणकाराकूय समितीत वांगडी म्हूण सुचयला. समितीकडच्यान तंत्रीक आनी प्रशासकी नदरेन चौकशी करची म्हूण सुचोवणी. दक्षता खात्यान ही फायल मान्यतायेक सरकाराक धाडल्या. फायल अप्रुवलाक मुख्य सचिवाकडच्यान मुख्यमंत्र्या मेरेन वतली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. उपद्रवी पीएफआयचेर धाडीचे दुसरे सत्र. दिल्ली शाहीनबाग निजामुद्दीन वाठारांत 30 जाणांक उखल्ले. महाराष्ट्र आसाम उत्तर प्रदेश धरून 8 राज्यांनी धाडींनी 75 ताब्यात. एकूण 200 वयर. टेरर फंडिंग ट्रेनिंग कट्टरवाद पातळायतात म्हणून पीएफआयचेर बंदीची चिन्हां. गोंयच्या एटीएसान कळंगुटे 2, कोलवा 4 बांगलादेशींक उखल्ले. गोंयचो आंकडो 25 वयर पावलो. उपद्रवी पीएफआयचेर NIA आणि हेर एजन्सींचे धाडींचे सत्र सुरूच. दिल्ली शाहीनबाग निजामुद्दीन वाठारांत 30 जाणांक उखल्ले. महाराष्ट्र आसाम उत्तर प्रदेश धरून 11 राज्यांनी धाडींनी 75 ताब्यात. एकूण 200 वयर. टेरर फंडिंग ट्रेनिंग कट्टरवाद पातळयता म्हण पीएफआयचेर बंदीची चिन्हां. इतले मजगतीं एटीएसान कळंगुटे 2 बांगलादेशींक ताब्यात घेतल्या. कोलवा आनीक 4 उखल्ले. वास्को पुलिसेन बांगलादेशींक धरूंक टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह सुरू केला.
गोंयांत एटीएसान उखलिल्ल्या बांगलादेशींचो आंकडो 25 वयर पावलो. ह्या दिसांनी चालू आसा ड्रायव्ह आमचो हो पयलीं साकून चालू आशिल्लो पण ह्या दिसा मातसो आमी चड स्ट्रिक्ट केला कित्याक ह्या दिसांनी खूब कडेन नॉर्थ गोवा काय पळयला खूब जाण बांगलादेशीज धरिल्ले आसात. सो हांवें म्हज्या वास्को ज्युरिस्डिक्शनाक म्हज्या प्रत्येक बीट स्टाफाक आनी म्हजो इंटेलिजन्स जो स्टाफ आसा तांकां ब्रीफ केला आनी ईच एंड एवरी पळय जें घर आसा तें तांकां चॅक करूंक सांगलां कित्याक खूब जाण भाड्यार दवरतात, थोडे फॉर्मू भरनात आनी ताजो फायदो हे क्रिमिनल्स आसा ते घेतात. बांगलादेशी केन्ना खंय पावता गोंयांत केन्ना येवन विकता तें तुका कळना. सो हांवें म्हज्या स्टाफाक स्ट्रिक्ट सांगलां की एनी बांगलादेशीज किंवा कसलोय रोहिंग्यास मेळ्ळो दे शूड बी ब्रॉट एट द पुलीस स्टेशन फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन एंड आय वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट दोज हू आर स्टेईंग विदाउट फिलिंग द टेनंट्स वेरिफिकेशन फॉर्म and I will take the action against the owner also. So from yesterday, since yesterday I have started the drive and yesterday also I have detained some of the 14 to 15 people who are staying without filing tenant verification. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लंपी व्हायरस गोंयांतूय पावलो. 8 गोरवांक बादला, 15 दुबावीत. गोरवां सांबाळ खातें नजर दवरून आसा. ही गोरवां खंय भायल्यान हाडिल्लीं. चड केशी फोंड्या, दिवचले केशी आसा म्हणून खात्याचो संचालक प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोंयांत हो व्हायरस पातळूंक नाका म्हणून राजस्थानात व्हायरसाचो उद्रेक जावच्या आदींच चवथी आदी खंय गोरवांक वाशिनां दिवंक सुरू केल्लीं. आमचे सगळे उपाय गोंया सरकारान सगळे उपाय केल्ले आहा वॅक्सिनाचे. 2019 वॅक्सिन केल्ली, 2019 वॅक्सिन केल्ली. आतां हें बिफोर गणेश वी स्टार्टड वॅक्सिनेशन. सो बिफोर तुमी तें आतां राजस्थानाक पयलां जातलें तें जावचें न्ही पयलीं आमचें वॅक्सिनेशन कंप्लीट जालें. इवन टुडे वॅक्सिनेशन्स आर गोईंग ऑन. न्यू येयल्या एड जाल्या तांकां वॅक्सिनेशन चालू जाल्या. पयलीं दोतांचें वखद दिता, 15 दिसांनी वॅक्सिनेशन करता आनी कोणाक कितें जाल्लें आहा जाल्यार जखमी कितें आहा जाल्यार त्या ट्रिटमेंटूय चालू आहा. मलम लावपाचें, स्प्रे मारपाचें आनी दीज आर ट्रान्समिटेड बाय मोस, बायटींग फ्लायज आनी टिक्स. सो ताजेरूय प्रकार हें चालू आहा. आंगाक वखद तें लावपाचें, टिक्स जायना जावपाक आनी स्टॅग्नंट उदक आहा तें सगळे एवरीबडी एड्युकेशन केल्लें. सगळे पंचायतींत आमचे ऑफिसर गेल्ले आहा. सो फार 8 केसीस हॅव बीन कन्फर्म्ड. About 15 are suspected, 8 are positive. Which are the major areas? Fonda. Fonda. Total कितले cases होते? सगळे 8 total Goa 8 positive. आणि why this is happening is private purchase हाडली ती बायलीं गोरवां हाडली विदाउट आवर नॉलेज तांकां लागून हें आतां जालां. 8 केसां ते फोंड्यानच ना बिशोली आहा तुगेले फोंड्या आहा तशें पूण फोंड्या चड आहा. मिल्क रिप्रोडक्शनाचे कितें फरक पडला देंवता सद्या? हय हें जालें म्हणटा दुयेंस जालें म्हणटा देंवतलेंच न्हू. प्रोडक्शन पयलीं तें जोर येयलोच जाल्यार तुगे दूद पडलें. सो हाका हाय फिवर येता पयलो आनी मागीर तें फड येता रोखडेंच दुसऱ्या दिसा म्हणल्यार. शिंदे सेनेक सुप्रीम कोर्टांत जैत. आतां शिवसेनेचें चिन्ह कोणाक तें वेंचणूक आयोग थारायतलो. सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान खंडपीठाच्यो सुनावण्यो लायव्ह. अर्थीक मागासांक 10% राखीव कोटा. महाराष्ट्र शिंदे 8 ठाकरे सेना आनी दिल्ली सरकाराच्या प्रशासकीय अधिकारांचेर सरन्यायाधीश ललीत, न्यायाधीश चंद्रचूड आनी किशन कौल हांच्या खंडपीठा मुखार सुनावण्यो. EWS कोर्टाचेर निकाल राखलो. So with utmost respect to my Lord's court. Last time, my Lords, I indicated the very submissions of Dayanta Tony, A.K. Venugopal sir, economic criteria, admission to private unaided colleges, and the extremely important point is exclusion. Mr. Shinde moves the election commission. In what capacity does he move the election commission? Put him out of the party. He has already given up membership of the party under the 10th schedule because No, he's qualified. when he moves, does he move in his capacity as an elected member of the legislature? Yes. Or does he move in his capacity as a member of the party? No, as a member of the legislature. He says that I am the party. This is the whole question, brothers. How will your lordship decide regarding the election matter, brothers, in the context of his moving the election commission and declare himself? You will have to first decide his status. That status will be Well, he can move only as a member of the party. No. He has to be. Please understand, brothers. Sadhically, what your lordships have held is, brothers, at several layers. It has to be counted as to who is the party. And if he is disqualified as a member of the legislature, how will that dare be counted by the election commission?
चोर्ला घाटात ट्रक आनी जड मालवाहू गाड्यांक एंट्री बंद म्हणून खबर नाशिल्ल्यान केरी चेकपोस्टार कर्नाटकांतल्यान येवपी कितलेशेच ट्रक आयतारा रातीसावन हुंकळे. आज निमाणे फायन मारून सोडले. कर्नाटक पुलिसांक गोंयचे बंदी ऑर्डरविशयी खबर ना. गोंयांत येतना कर्नाटकाचे शिमेर खंय ड्रायव्हरांक कोणेच सांगू ना. रस्तो सारको करूंक 19 मार्च मेरेन घाट जड मालवाहू गाड्यांक बंद दवरपाची जिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्डर. कोई ब्रेकर नहीं था ऊपर पुलिस वाले का, किसी का भी नहीं था. कुछ नहीं मालूम. यहाँ आने के बाद पता चला हमको. अभी क्या है टेंशन, क्या है खाने का यहाँ पर प्रॉब्लम है. अभी एक तो हमको गाड़ी फाइनेंस का गाड़ी है, ऐसा रोक देंगे तो कैसा होगा बोलो. आम्ही सर बेळगाववरून बरं बेळगाववरून इकडे येताना तुम्हाला चोर्ला घाटवरती कर्नाटक चेक पोस्ट वरती तुम्हाला कोणी अडवलं नाही? नाही सर, कोणी काय आम्हाला अडवलं नाही, याची कल्पनाही आम्हाला दिलेली नव्हती. हा, त्यामुळे तुम्ही इथं येऊन आम्ही खाली येऊन इथं पोहोचलो, त्यामुळे तुम्ही अडकून पडले सर. पण नेमकं आता कसं काय तुम्हाला म्हणजे कल्पना नव्हती? गेले की साहेब म्हणजे तुम्ही रिटर्न जावं म्हणते तरी वरती गाड्याच नव्हती काल. इथं खाली येऊन बघितलं तर 6 गाड्या तेवढंच होते. तुम्ही रात्री किती वाजता पोहोचला? 11 वाजता पोहोचला असेल. त्यामुळे पोलिसांनी तुम्हाला नकार दिलेला, कारण ऑलरेडी बंद आहे म्हणून त्यांच्या ह्याच्या आल्यानंतर तिने सांगतात आणि त्यांना आपण रिटर्न विचारतो म्हणजे तिथं वरती कोणाला तुम्ही सांगाय नाही साहेब, बेळगाववाल्या माणसाचं त्यांनी सांगितलं असला नाही तर पोलिसांनी सांगितलं असलं तर तिने तर आपल्याला सांगितलं असतील. तिने काय म्हणते तिने आम्ही सांगितले, तिने अडवलं नाही अडवलं तर आम्ही काय करावं म्हणते. गोवा बॉर्डर पर है ना, कोई भी मालूम नहीं हमारा इधर बंद रहे. क्या बोले उधर बेलगाम में भी कोई पुलिस वाला रोके तो इधर आते नहीं, कौन रोक रहा नहीं पुलिस वाला. और यहाँ के बाद में नहीं जाना हुआ तो गाड़ी रिवर्स नहीं जाता. गाड़ी रिवर्स कई बोले तो मंडे के दिन 2 बजे तक बोले थे, मंडे के दिन सुबह में छोड़ते तो मिल गए. इसलिए कल संडे को कल आ गए. कल सुबह 9 बजे से गाड़ा नहीं छोड़े सो है. अब वो पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे, कलेक्टर साहब आना जब बोले तक नहीं छोड़ते गए. कलेक्टर साहब कब आते कहीं की. इतले मजगती मंगळारा सान मेरेन फाइन मारून ट्रक सोडले. 2000 फाइन लिया. आपको दिया 2000 फाइन? कभी दिया? अभी दिया. हम लोग ना 24 था ना 12 घंटे को इधर आया. इधर हाँ 24 डेट में 24 तारीख को अभी छोड़ा नहीं, यहीं पे आप लोग? यहीं पे. आज 27 तारीख है. हाँ. 4 दिन यहीं पे हो? यहीं पे हो. तो फिर आप लोग ने दूसरा रास्ता पकड़ा नहीं क्योंकि बंद है. तो फिर इस पर अभी आपको अलाउड नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि यहाँ पे जाने का, तो इसलिए आप लोग दिखा दिया. तो और भी किसका है? आप लोग सब लोग साथ में ही हो या फिर कुछ अलग है? ये इधर ही सब लोग भी इधर ही. कितने ट्रक है ऐसे जो बहुत मगर ना 20 और 30 भी इधर तक रुकना था. उन लोगों ने साहब ने बता दिया. उन लोगों ने अभी 4 घंटे तक इधर रुकेंगे तो जाओ, नहीं तो मैं ना फाइन डालूंगा, आपको केस डालूंगा, ऐसा थोड़ा धमकी दिया. हे 4 दीस झाले ते हांगा दोडामार्गाच्यान हांगा क्रॉस करून हांगा येयल्ले आसा आनी 4 दीस जाले ते ऑलरेडी हांगासर आनी तांकां तेंचे फाटल्यान ज्यो गाडयो येयल्ल्यो खुबश्या गाडयांक तेंच्यांनी सांगून रिक्वेस्ट करून धाडलेलेच आहा. पण कित्याक की थोड्या गाडयो ज्यो आसात त्यो दवरल्यो गेल्ल्या, ते रिक्वेस्ट करीत 4 दीस जाले की आपण हांगातल्यान वयता कित्याक तांकां हांगातल्यान शॉर्टकट आहा. आनी ज्यो गाडयो कोर व्हरता म्हणजे सेजा का कोर आहे ना आपका सेजा का कोर, सेजाचे कोर आहा ते व्हरता आनी वयर डंपिंग करता. तरी सुद्दां ते हांगासर रावल्ले आसा स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. दरेकल्यान वायट कॉलर जॉबाक बसून जावचें ना. कश्ट करता पिकयता ताका सरकार सगळो आदार दितलो. सबसिडी दितलेच, उत्पादनूय घेतले. मुख्यमंत्री पोन्ने गोंया एला फार्मात शेतकी कॉलेजीच्या उक्तावणाक उलयलो. पयली बॅच पास आउट जावच्या आदी खंय MSc एग्रीकल्चर सुरू करतले. रवी म्हणटा शेतां राखूंक जाय. जमनी रुपांतराच्या प्रस्तावांचो आदी अभ्यास जातलो. फुडल्या 1.5 ते 2 वर्साच्या भितर नवीन सुसज्ज मिनिस्टरान सांगला तशी एक नवीन बिल्डींग ही आमी बांदतले. नेक्स्ट थिंग फुडल्या ही पयली बॅच पास आउट जावच्या पयलीं आमी MSc इन एग्रीकल्चर आमकां सुरू करपाचोय उद्देश आसा. ते सुद्दां आमी MSc इन एग्रीकल्चर सुरवात करतले. प्रत्येक जाण व्हायट कॉलर जॉब घेवन बसले म्हणून जावचो ना. आमकां ज्या जाग्यार कश्ट करप शक्य आसा ताका सपोर्ट करचो पडटलो. म्हणून ह्यान फुडें गव्हर्मेंट जो कश्ट करता, जो ग्रो करता, जो लायता, जो पिकयता, ओके, ताका हाज्या फुडें सगळो सपोर्ट, नॉट ओन्ली द सबसिडी बट ताजे परत बायबॅक घेवप आनी ताका प्रायज दिवप, हाज्या खातीर गव्हर्मेंट ऑलरेडी करताच. बट आनी एक स्टेप फुडें वचून ताका चड प्रमाणात सपोर्ट करप हे सरकार करपाची सरकारान तयारी दवरल्या. की जे शेतां ही आमकां राखून दवरपाक जाय. जी पुर्वजांनी शेतां राखून दवरल्या
ती आमकां फुडें राखून दवरपाक जाय म्हणून आमी तेजी जी कन्वर्शनां सुद्दां आमी जी करपाक येतली तेजे आमी सारके विचार करतले आनी तांकां आमी दिवपाची ना म्हणजे आमकां जाय आमची जमीन आमकां उरलेली हांगा की आमकां फुडें आनीक आमकां फुडले जनरेशनाक जाय आमकां म्हणजे हे खातीर आमकां भुरग्यांनी तुमी सगळ्यांनी शिकून तुमी सगळ्यांनी आमची शेती हें आसा ती तुमी तेजी उदरगत तुमी करतली आनी ती राखून दवरपाक तुमी प्रयत्न करतली तुमचो सपोर्ट आसतलो. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. खोर्ले ते कुणय गेटी मेरेन एक ट्रक रस्तो भर ऑयल बडयत गेलो. ऑयलीचेर स्लीप जावन कितल्योश्योच गाडयो आडव्यो. ते उपरांत पुलिसांनी रस्त्यावेल्या ऑयलीचेर माती घालून तात्पुरतो उपाय काडलो. मात पावस पडल्यार परत लोकांच्यो गुटल्यो पडपाची परिस्थिती. आयज सकाळी खोर्लेच्यान पुणे गेट सुद्दां एक ट्रकाची ऑयल पडली रस्त्यार आनी ते कारणान खूब जाण जे टू व्हिलर आसा ते खूब स्लीप पडले. मातशे वेळार मागीर पुलिसांनी ते ऑयल पडले थंय माती घालून एक ती मातशी नॉर्मलायज केली. आजुनूय खूब रिस्क आसा कारण इफ समज पावस पडलो जाल्यार ती मातयेचो चिखल जातलो आनी खूब जाण पडूंक शकता. सो लोकांनी जे हे रुटान वयतले तेंच्यांनी मातशें सुशेगाद वयचें. पेडण्या तोरशा एक्सिडेंटान दोगां गेलीं. एकलो सिरियस. कंटेनर ट्रक आनी मोटार समोरासमोर मारली. एक बायल आनी 2.5 वर्साच्या भुरग्याक आगताक मरण. फामील पुण्याची. हायवे कॉन्ट्रॅक्टर आनी अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणान हे फामिलीचो बळी म्हणून तोरशेचो लोक तापला. पुलीस म्हणटात डेप्युटी कलेक्टर आनी हायवे अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालचें. एक्सिडेंट जाला पयलीं थंय हांव तुमकां मातशें तुमच्या मार्फत हांव गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता नाजाल्यार हांगाचे डेप्युटी कलेक्टर आसा आनी हायवेचे जे ऑफिसर्स आसा तांकां सांगूंक सोदता की थंय तो रोड जो आसा थंयच तुमी स्टॉप दवरला तो रोड आनी थंयच्यान डायवर्ट केला. सो 2 वे जे आसा 2 वे जो आसा तो 1 वे जाता आनी थंयच कितेंच बॅरिकेड्स ना डायवर्जन बोर्ड ना. पत्तवाडीच्यान जो हायवे स्टार्ट जालो पळय तो हांगा एंड जाता. भायल्या लोकांक कांयच कळना की इतक्या स्पिडीन येवन ते हांगा ब्रेक मारूच शकनात आनी ही गजाल आमी वारंवार तांकां सांगलेली. आतां हो जो कोण इंजिनियर आहा कोण ताका आदी एक्शन घेवंक जाय नाजाल्यार हे आमी वोगी रावचे ना कारण 2 जाणांची हांगा मरण जाल्लेली आसा. आणि आता ते दगावलेले जे आहेत आता एक छोटी मुलगी आणि ते आमच्या पुण्याचे बुंदेच्या करून तर त्यांचा हा अपघात ह्याच्यामुळे झाला आहे हलगर्जीपणामुळे झालेला आहे. यांच्यामुळं जे आता रस्त्याचे जे कामं आहेत त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे हा झालेला ॲक्सिडेंट. लोकल स्थानिक पब्लिक म्हणतात रोज यांचे ॲक्सिडेंट होतात इथे पण इथं कोणी खबरदारी घेत नाही. यांनी कंप्लेंट करून वैतागले लोक आणि ॲक्सिडंट जर पळयलो जाल्यार सारे आता हांगार हे ह्या सगळ्या हायवे ऑथॉरिटीन हेच्यार ताबडतोब हे कारवाई हे करची आणि हे जे जाल्ले आहा तेचे नुकसान भरपाई दिवची आणि हे अशेच ॲक्सिडंट जायत रावतले. जाग आतां तरी येवची. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. गोंय रेबीज मुक्त उरचें म्हणून राज्याच्यो शिमो लागपी 4 तालुक्यांनी एनिमल हजबंड्रीची टीम पुराय वर्सभर रेबीज वाशिनां दिवपाचें काम करता. मंत्री निळकंठ हळर्णकार सांगता. संवसारीक रेबीज दिसाच्या निमतान बुधवारा सावन 1 नोव्हेंबर मेरेन खातें गोंयभर 143 सेंटरांनी रेबीज फ्री मोहीम चालीक लायता. शाळांनी भुरग्यांक रेबीजा विशीं जागृतीची कार्यावळ. शाळांनी स्कूल हांकां डॉग्स पॉप्युलेशन वाडप ना तांकां रेबीज फ्री कशें करप हे सगळें तांकां चावता ते कशें एवॉयड करप हे सगळें डेमॉन्स्ट्रेट करता. त्या शाळांनी सुद्दां आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन संपर्क करचो आनी आमचे टिमीक व्हरून तेंचें डेमॉन्स्ट्रेशन जशें अमृत सिंग सोरोप घेवन वयता स्कुलांनी आपूण स्वता तशें शाळांनी आमंत्रण आमच्या टिमीक आपोवपाचें आनी कुत्र्या कडेन कशें वागप हें जाणून घेवचें. हे करता आसतना आमकां भंय आसा म्हणजे फक्त बॉर्डर स्टेट जे आहा कर्नाटका महाराष्ट्रा ह्यो आमकां बऱ्या पैकी सेफ दवरूंक जाय. बॉर्डरीसून तो रेबीज आमचे परत स्टार्ट जावंक जायना. हेज्या खातीर 4 तालुक्यान सदांच सबंद 12 म्हयने आमचे रेबीज इंजेक्शनां दिवपाचे टीम आमची काम करता. 46 स्क्वेअर किलोमीटर वाठार खासगी रान म्हणून अधिसूचित करपाचो आदेश राना खात्यान दिला. सावंत, कारापुरकार आनी शर्मा समितीच्या रिपोर्टाच्या आधारार हो वाठार अधिसूचित करपाचो निर्णय एनजीटीच्या ऑर्डी उपरांत घेतला.
सपक्षकारांनी कोर्टात अपील केल्ल्यान तांचे सर्वे नंबर कुशीक दवरून उरिल्ले खासगी रान म्हूण अधिसूचीत करपाचें. गोयच्या खासगी रानांचो प्रश्न फाटली 20 वर्सां चालू आशिल्लो. 2-3 समित्यांनी आपलो रिपोर्ट दिवनय हो विशय उमगळटालो. एनजीटीच्या अर्दे उपरांत 46 स्क्वेअर किलोमीटर वाठार खासगी रान म्हूण अधिसूचीत करपाचो आदेश आतां राना खात्यान दिला. खासगी रानांचो इश्यू एनजीटी मुखार आशिल्लो. ट्रिब्युनलान सावंत कारापुरकार आनी शर्मा समितीचो रिपोर्ट मानून घेतलो. सावंत कारापुरकार रिपोर्टा प्रमाण 41.20 स्क्वेअर किलोमीटर खासगी रानां वाठार. शर्मा समितीचे रिपोर्टा प्रमाण आनीक 4.91 स्क्वेअर किलोमीटर रानां वाठारांत येता. दोन्ही रिपोर्ट मानून 46.11 स्क्वेअर किलोमीटर खासगी रानां वाठार. दोन्ही रिपोर्टात दाखयल्ले वाठार खासगी रानां वाठार अधिसूचीत करचे म्हूण एनजीटी म्हणटा. राना खात्यान सप्टेंबरांत दिल्ली ऑर. ह्या आदेशा उपरांत 6 जाणांनी आपलो वाठार खासगी रानां वाठार जायना म्हूण अपील केल्ले. तांणी नमूद केल्ले सर्वे नंबर सोडून उरिल्ले सगळे खासगी रानां वाठार म्हूण अधिसूचीत करचे म्हूण राना खात्यान ऑर्दीत म्हणला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 60-70च्या दशकात सिनेमा गाजोवपी फामाद अभिनेत्री पद्मश्री आशा पारेखाक दादासाहेब फाळके पुरस्कार. कटी पतंग, तिसरी मंजिल, लव इन टोकियो सारकेल्या सुपरहिट फिल्मां दिवपी ही एक्ट्रेस. बाल कलाकार म्हणून करियर सुरू करपी आशा पारेखान जाणटेपणांतूय खुबशा फिल्मांनी आवयच्यो भुमिका केल्यो. 30 सप्टेंबराक तिका फाळके पुरस्कार भेटयतले. नवरात्रां सुरू, चडशी अंत्रुजात. अंत्रुज म्हालांतली मखरां गोंयच्या नवरात्रांचें खाशेलेपण. देवी आनी देवाची मखरां आनी मकर आरती. दर दिसा देवांची वेगवेगळे रूप, वेशभूषा आनी आसन. हे न्यूज बुलेटिन सोंपयतना पळोवया फोंड्या कपिलेश्वर आनी बांदोडा दागेश महारुद्राचे मखर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.